सगळी रावन आमी सुरवातेचे गायन गावया. पातक मोचे केदे आय 24 पान 131 आय 24 पेज 131. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोश असून मरून जिवून जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. भाव भयणीनो, माई मग सोयुकार सगल्यांक तुमकां हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांक आपापल्या घरांनी रावन JCTV वेल्यान हे मिसान वांटो घेतल्यांकूय आमचो येवकार. आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटिल्लो दीस. हे जेजूच्या काळजांत आमकां सगल्यांक आसरो मेळूं आनी हे प्राचीत काळांत देवाची काकूत देवाचें बोगसणें आमी अणभवूंक आमकां कृपा मागुया. रिकार्दिना जोसेफा आराउज ही आमचे भयणीचो आमी आज उगडास करता. दुसऱ्या वर्साचो उगडास जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची ती बागेली जावंक मागतना रिता मोंतेर आमचे भयणीचो, साशा मोंतेर आनी एवन रोड्रिगीस हांचो आज वाडदीस. तांकां देवाची भरपूर भलायकी, कुडी आत्म्याची शांती आनी भरपूर बापाचे आशिर्वाद मागून हे मिसा भेटीक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांचो कुंवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतेसावां हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. जेजूचे काळजाचें आमंत्रण आमी स्विकारून ताचे काळजांत आमकां तिकाण घेवया. सोर पदवेदार देवा, ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दणवण करता. तिचे वरवीं आमी नितोळ निर्मोळ जावं आनी अशें येवची आसा ते पास्काचे परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावशी कोर. तुज्या पुताच्या काळजाच्या शेगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेगांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं दी. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगळ्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे जाणटे पिरायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगळ्या पुतावून बापूय जुजेचो ओगलो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिक्कें गेल्ले आसतना इस्रायलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव सिक्कें हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सुरशीं धाडटां. म्हणटच जुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोत्ता गांवांत मेळ्ळे. पयसतान तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोरशीं पावचे आदीं ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, ओ पळयात, सपनेकार येता. येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचे एके कोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. ताणें ताची सपनां तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात तीं पळोवचें. पूण हें आयकतच रुबेनान ताच्या सोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या सोपक्यांतलो ताका वाटोवन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमतीन रुबानान नव्यान ताका समजायलें. ताचें रगत वारोय नाकात. ह्या अरण्यांत एक कोण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घाली नाकात. आपले भाव आसले थंय जुजे पावतच ताचें विविध रंगाचें आंगलें ताणें काडलें आनी ताका धरून एके कोणींत उडयलो. ती कोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालाद तावन येतालो तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोल आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आमी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? अदीक बरें आमी ताका त्या इस्मायलितांक विंकुया.
पूण कांय वायट ताका आमी कोचचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगतामासाचो भाव आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मिद्यानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते कोणींतलो वयर काडलो आनी इस्माइलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो आनी झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडुका. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसांत दुकोल पडूंक दिलो. ताचे उदारपसून काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजेतो. जबाब. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकल्यांनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोखंडाचें झूम बसयलें. शेकी ताणें पारखून सांगलोलें तेंच घडून आयलें. सर्वेस्पोराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोणकुनींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरान ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तेचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब. सर्वेस्पोरान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून पुरोम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घालूंक एक कोंबडी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोंपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळेक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतूच आपलें कुंबळें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावटी ताणें दुसऱ्यांक चाकरांक धाडले. पयल्याहून ओदीक ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हूण शेकी ताणें आपल्या पुताक धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो धोनी येतूच त्या कुलविदारांक कितें करतलो?
ताणें साप दिली. त्या नुस्त्याचो व्हडलो भस्म करतलो. दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्याक आपलो मोळो कुंबळ्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातूर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातूर. हें सोर्वेस्परानूच घडून हाडलां हें पळोवन आमी थोठाक जाता. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकांत वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज तुमचे कडेन काडून घेतले आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितले. ताच्यो ओपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिसीव आपणाच विशीं उलयताले म्हूण समजले आनी तांकां ते दवरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, निड्डुकाय एक व्हड किळो. जायते फावटी आमकां एकामेकाच्या आनी देवाच्या संबंदांतली पयस करता. जेलसी इज अ सिकनेस आनी ताचेर आमी जैत व्हरूंक जाय. पयली सुवातेर नियाळून की देवान आमकां एक एकल्याक आपल्या सारक्याची रोसल्या, आपलो आत्मा आमचे सगळें घाला आनी आमी खेरीत देवाच्या उपुरबायेची भुरगीं. आनी असलें मन आमकां आहा तेन्ना बाबा म्हणिनो ही निड्डुकाय आमच्या जिवितांतली सवकास सवकास पयस जातली. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी जुजेची खबर आयकल्या. जुजेचो ताचो बापूय खूब मोग करी, पूण ताच्या हेरां भावांक ताची निड्डुकाय जाता. आमी बो करून हे पिराचीत काळांत आदले काळार ही केरीत मोतीत आयकतल्या. गिराशिल्लो म्हज्या पुताक जुजेक अशें म्हणून बापूय इस्रायल ओ जाकोब रोडटा. एके निश्चूर मन जातीन गिराशिल्लो म्हज्या पुताक जुजेक. ही निश्चूर मन जात म्हळ्यार भाव भयणीनो निड्डुकाय. आमच्याहून आमचो बापूय ताचो मोग करता, ताकाच मारुया. पूण आमी आयकलां मागीर रुबन म्हणटा ताका मातसो न्हय, आमचेच रगता मातसो भाव तो. देवाची येवजणी विचित्र बाबा म्हणिनो. ह्या निड्डुकाय मोदेपुऱ्यान देव जुजेक व्हडलो मनीस करता. तो इजिप्ताक पावता. इस्रायलाक पावस ना जायन बुकतान वाडटा. जुदेव लोक गो हाडूंक इजिप्ताक वतात आनी इजिप्ताक जुजे मेळटा. जुजेची वागणूक बदली दुसरीच. जुजे आपल्या जुदेव लोकांक वळखता, तांकां पयस करिना, तांचे सोबेन दारून जायना, तांकांय आदार दिता. आनी अशें जुदेव लोक इजिप्ताक पावता. इजिप्ताक लोक वाडटा, जुदेव लोक वाडटा. आनी आमचेर आपलें राज चलयत म्हूण इजिप्ताचो लोक भियेता, पिडापीड दिवंक लागता. आनी आमी जाणो मागीर देव मोइजेसाक विचून काडटा आपली पोरजेक बासयलेल्या गांवांत, दूद आनी मोव व्हांवता तसल्या गांवांत पावोवंक.
देवाची येवजण. आमच्या मना काळजांतली ही निड्डुकाय उमटावून काडूंक बाबा बुडिनो प्राचीत काळ एक सोबीत काळ. आनी जेन्ना आमी निड्डुकायेन भरता तेन्ना कितें करता आमी? कसलेय कितेंय आमी करूंक तयार आसता, जीव पुऱ्यान काडूंक तयार आसता. देवाचो मोग, देवाची काकूट, देवाची दया, देवाचें बरेपण एक एकल्या सवें आमी विसरता. शुभ वर्तमानांतूय तेंच. जेजू सांगता जुदेवांक, वोपारी न्ही, एक भाटकार आसलो, ताणें आपल्या शेतांत वा आपल्या भाटांत बरी करून दवरलें. कितें? दाका मळो सगळें करून दवरलें. आनीक मागीर तो दाका मळो रेंदाक लायलो. रेंदाक लायलो, ताचें फळ घेवंक सगळें केलें ताणें. कितें केलें? दुरीग बांदलें, गोपूर घातलो, टावर बांदलो, कोणूय येयत म्हूण दुस्मान. कोलंबी कांतयली, थंय दाकांचे रोस काडूंक सगळें करून दिलें, रेडीमेड. आनीक फळ हाडूंक गेल्ले वेळार ताच्या चाकरांक तांणी मारून उडयले. आपल्या पुताक भियेतले, पुताक धाडलो, ताकाय तशेंच केलें, मारलो ताका. हो ताचो हिरदेरी मारूं ताका आनी आमचें जातलें. कितें? हो मळो, दाकांचो मळो आमचो जातलो, ताचें हेरांस आमचें जातलें, कित्याक ताच्या पुताक आमी मारलो. आनी अशेंच कितें जुदेव लोक जेजू सवें करतात. ताकाच नाटक करुया. सगळ्या राष्ट्रा पासून एक मनीस मेल्यार बरो, ताकाच मारुया. आनी फारिजेवांक धर्मशास्त्रांक कळटा ही वोपार जेजू आमकां लायता. ही वोपार जेजू आमकां लायता. आमी प्रवाद्यांक मारले, धांवडायले, ताचें आयकूंक ना, जेरेमायसाक बांयत उडयलो. सगळ्या प्रवाद्यांक जे देवाच्या नांवान उलयताले तांकां आमी काबार केले. कित्याक? कित्याक ते आमकां आमची वायट वागणुकेचें बोट दाखयताले. ते आमकां देवा बेसल्यान वचूंक वाट दाखयताले. आमची चाल, आमची पावलां किणां किणां वांकडी जाता तेन्ना निटायेर हाडूंक उलो मारताले. तांकांच मारुया. आनी जेजूकूय ताणें तशेंच केलें. बाबा मुडिनो, आयचेय काळार अशेंच कितें घडटा. आमचेय सवें आज कोणूय बरें सांगलेलें कोणाक नाका. देवाचे वाटेक आपयलेल्यांक नाका. आमच्या अंतस्करणाचो किडो तातूंत आमकां जाग करतल्यांक नाका. ते बरें न्ही. दे आर बॉदरिंग आवर लायफ. दे आर डिस्टर्बिंग अस. भावमडीनो, प्राचीत काळ देवाशी पोत्तून येवचो काळ. आमच्या जिविताची नदर आमचेरूच मारून देखूनच हे पाप साहेब हे म्हयन्यान पाप साहेब आमचे लागीं मागता. असंधानाचो संस्कार, द सॅक्रमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन, पेनन्स आमी म्हणटाव, कन्फेशन आमी म्हणटाव, पोत्तून येवपाचो काळ. कितें करूंक? देवाची काकूट अणभवपाचो काळ. देव काकुतीवंत, देव मोगाळ, दयाळ. आनी आमी चुकल्या जाल्यार पुरान आमी देवा सुशिल्ली पयस जाल्या देखून जाल्यार तो आमकां आपले वेंगेन घेता तसलो काळ. तर पाप साहेबाची
हे म्हयन्यांत इंतेसांव मनान धरून आमकांय असली देवाची काकूट मागुया आनी आमच्या मना काळजांतली निडुकाय नोसाय उमटून काड आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां नवीं मनशां कोर म्हूण कोतकोत्यान हे मिसा बेटींत मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावुया. तुज नेण्यांक फावो जालो C35 पान 43 C35 पेज 43. तुज नेण्यांक फावो जालो प्रिदुबेन आमकां दिलो मुर्शाच्या वावरांत केलो भेटयता तुका उर्नो बगानी तुका बाबा दी आमकां जिवा उडो बगानी तुका बाबा दी आमकां जिवा उडो. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बाप्पाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन कोनवाळ्या बाप्पा हो संस्कार समारंभूक आमकां फावो ते परीन तूं तयार कर. आमचे काळजांतली सगळी निडुकाय उमटून काड आनी एकामेकाच्या मोगान जिवन ताचे वरवीं आमकांच आदार मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीदारान शासनाचे देवा सर्व काळे आनी सर्वता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचे फायदेचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना उगडाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे हिताळे मेळून आमी तुजी आनंदान स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक करोराचें रगत. पातकेंचे मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतिलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूड परगुटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला बाप्पा जेजूच्या मोन्नेचो आनी प्रजिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळ सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड जिवंतपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पदविदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक बळी मावनो देव आमा समस्यांचो बाप आनी थांबून आसतना ताचो मोग ताची दया ताची काकूत आमी अनुभवता सगळीं आमी ताची मोगाची भुरगीं देखून आमच्या मना काळजांतल्यान राग दुस्मानकाय निड्डुकाय हें सगळें काडून उडय आनी मोगान आमची काळजां भोर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागणेंतल्यान सांगताक बापान उलो मारुया आमचे बापा तुज्या आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मुसान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयताय सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिली वस्त जेजू जाका जुदे लोकांन भायर आयलो ताका जिवेशी मारलो वस्तो सासनीक बापाच्या मोगाचो पूत आमचे खातीर मरून जिवन जालो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ताचे जेवणांत आनी वांटो घेतिली आमी सुभागी
क्रिस प्रसाद गावया म्हाका फावो न्हय सोमिया D26 पान 60 आणि 1 D26 पेज 61. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाल बापा, सासनाचे सोडवणीची सुफोड कुणा करून आमकां तुवें हे पवित्र जेवणांत वांटो दिलाय. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. तुज्या जेवणाच्या बोडान ही सोडवण काळजांतान आसो आनी ती जोडूंक आमकां शिताबेन पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां आमी थोडो उगोत जेजू सांगाताक सारतेल्या 9 पर्यंत सांगात करुया जेजूक आनी मागुया भोव करून ताच्या काळजांत आमकां सगल्यांक आसरो मेळूं. सांजे 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट आनी कुर्साची वाटी उपरांत सदां भाशेन आमचे मीस. सोमारा दिसतावन आमचो 3 दिसांचो रेतीर आमचे इगोजेंत आमी सुरू करता. मंडे, ट्यूजडे आनी वेनसडे. हो रेतीर सांजे 4 वरांचेर सुरू जातलो. 4 वरांचेर मिसांत. रेतिराची सुरवात मिसांतल्यान जातली. सो 4 o'clock मीस येतले आनी मिसा उपरांत आमी प्रेज एंड वर्शीप ही गायनां करतले देवाचे मनाक मोहिमेक. आनी उपरांत 4:45 पयलें उलोवप. हें उलोवप 40 आनी 5 मिनट 5:30 वरांचेर तें सोंपतलें. ते उपरांत थोडोसो विसो मागीर दुसरें उलोवप जातलें आनी रातचे 8 पर्यंत सांजे 8 वरां पर्यंत आमी परम संस्काराची भोजवण करतले. रेती दिवंक आमचे बराबर डायरेक्टर ऑफ
स्पिरिच्युअलिटी सेंटर ओल्ड गोवा, फादर हेनरी फाल्कांव आनी ताचे सांगाची यादनीक फादर झेवियर ब्रागांजा आनी तांची म्युजीक मिनिस्ट्री आमच्या बरोबर आसतली. सगळ्यांक तुमकां विनंती, आमी नांव दिवन ह्या रितीरांत बरे भशेन वांटो घेवया. सगळ्यां पासत रितीराक येतल्या पासत मागुया, तशेंच मागुया रिती दिवंक येतल्या आमच्या यादनीक भावां पासत. तांच्या उतरांतल्यान आमकांय देवाचो संदेश फावो जावं. आज आमचो ब्रादर डिकन डॅनरीश परतून विद्या मंदिरांत वयता ओल्ड गोवा, आपली निमाणी तयारी करून आपल्या यादनीकपणाची संस्कारणी. ही ताची यादनीकपणाची संस्कारणी एप्रिलाची 28 जातली. ताचे पासत आमी ह्या दिसांनी खतखत्यान मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. निड्डुकाय सोडून मोगान जिवीत जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोकार. आतां दिमी घालुया. गायन गावुया. जेजूक आमचे मदें उकार दिवया. गायन गावुया. प्रभू जेजू आर 30 पान 109 आणि 2, R30 पेज 192. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका अर्गावंदो निरोंदोरी तुका आमचे गिरतो उपकाराटो करता आमी गायो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, पडव्याचो तुका भोजन करता आख्खे पृथ्वीर तुजी गिर्दी गासा. सगली रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू सगळी रोसना तुजी किर्ती गायता. बोडव्यांचो हार तुका मान भोवमान दिता. आख्खी सृश्टी आख्खी पृथ्वी आनी आमी हांगा जमिल्लीं सगलीं प्रभू जेजू व्हडली काल्तिकायेन बावर्तान पोन्निपात नमस्कार तुका करता. तूं राजांचो राजा, तूं दोनयांचो दोनी. तो आमच्या जिविताचो उरूम आनी शेवट, Alpha and Omega of our lives. We adore you, Lord. We prostrate before you, O Lord. In all humility, we prostrate before you, my Lord and my God. म्हजे दुनिया आनी म्हजे देवा.
हांव तुका नमस्कार करता. म्हजे मोगा पासत, म्हजे सोडवणी पासत तुकाच भायर रावूंक दिलोय. तुजेच देश लोकांचे किण्यो सुदेव फारिजेवांचे धर्मशास्त्रांचे अपमान म्हजे खातीर तुवें भोगले जेजू. जुदेवांचो राजाओ तरेतरेची गाराणी निड्डुकायेन ताका आपल्या आधीन केला म्हूण पिलात तर जाणो आसलो. मोगळा जेजू, आज तुझे सांगताक ह्यो तऱ्यो गुडयो सारतना आमच्या मना काळजांतली निड्डुकाय उमटावून काड जेजू. जे कितें म्हजें तां आसा तातूंतूच म्हाका दादोस कर जेजू. आनी तें सगळें तुजेंच एक फुंक्या देणें हें म्हज्या मना काळजांत रिगोय. हांव कोणूच हांव कितेंच जाल्यार तें सगळें तुजेंच एक फुंक्या देणें. म्हजें म्हणटात तें म्हजें पातक. तुज्या आनी भाव भयणांच्या संबंदांतलो पयस पयस हांव गेलां. हें सगळें तुजेंच तुजेंच एक फुंक्या देणें म्हजें जिवीत. म्हजें तां आशिल्लें जावं म्हजी बाटां बेसां गिरेस्तकाय भांगर म्हजी भलायकी म्हजी जाणवाय म्हजी सुरोपाय जें कितें हांव म्हजेंच म्हूण मानता तें सगळें जेजू तुवेंनूच दिलां. मोगळा जेजू, एक एकल्यास आमकां तुजे किरीत मोगान तूं भरताय. एक एकल्या सगळें बापाचो प्लान बापाची येवजण तूं उक्ती करताय. देखून म्हजें जिवीत तुज्यांत दादोस जावं दी जेजू. तुजें सवें खरी खुशालकाय, तुजें सवें खरें मेकळेपण, तुजें सवें खरी स्वतंत्राय चाकूंक भोगूंक म्हाका दी जेजू. निड्डुकायेंतलो, पोटपणांतलो, मिजाशींतलो, नाटकायेंतलो म्हाका मेकळो कर जेजू. तुजेंच सवें हांव गिरेस्त जावं दी.